ह्या दिसांक मरे रिजर्वेशना संदर्भात तो विशय मातसो हॉट आसा आणि त्या संदर्भात जो आसा न्ही आमचो एक विशय चालू आशिल्लो म्हणजे फाटल्या म्हाका प्रेरणा दिसा निमित्यान जो आसा न्ही त्या दिसाचो तो विशय फुडें वतालो. त्याय दिसाचें आमी सांगिल्लें त्या दिसा मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आमी आमचे गृहमंत्री अमित शाहजी मेळटले पूण थोडोसो डिले जाल्लो आसा. त्यामुळे लोकां मदें एक विशय तो जातलो काय न जातलो हाजी हें चर्चा चालू आसा. आमकां खबर आसा ते विशय सोंपतलो म्हणटो पूण आज आमी आमचे पार्टीच्या दृश्टीकोनान विचार केल्लो जाय. आमचे अध्यक्ष हे सगळे हायस्ट करून म्हणून तांकां मेळिल्लें आसा आनी तांकांय निवेदन दिलें आसा अपॉयंटमेंट जी आसा ती बेगीन घेवची. आनी आज आमी आत्ताच मुख्यमंत्र्याक आमी म्हणजे सगळे लिडर मेळ्ळे हांव मेळ्ळो ते स्पिकर मेळ्ळे गोविंद बाब मेळ्ळे आमचे माजी आमदार वासुदेव आमदार आंतोनी सगळे इतल्या खातीर हांव आयलो की जी अमित शाह बरोबर जी मिटींग जावपाक जाय जे डायरेक्शन इलेक्शन कमिशना वचपाक जाय ते ताबडतोब जावची आनी ती मिटींग फिक्स करची हें सांगपाक मिटींग 11 तारखेच्या पयलीं केन्नाय जावंक शकतली आनी मिटींग आशिल्लीच ती फाटल्या दिसांक आशिल्ली पूण ते मातशे टेक्निकली थोडे हाडली पूण ते 11 तारखे पर्यंत फिक्स 11 ह्या म्हयन्याच्या ह्या पॉलिटिकल रिजर्वेशनांतल्यान एटलीस्ट तुमकां गोविंद गावडेकर एकठांय थोड्यांक बरें दिसलें तशें ह्या पॉलिटिकल रिजर्वेशन खातीर म्हणून आमी फाटले सादारण जे म्हयनोभर जे आसा न्ही आमचे भितरले आमचे जे मतभेद आशिल्ले आसा न्ही ते सगळे विसरून जे आसा न्ही आमी कम्युनिटीच्या हिता खातीर सगळे एकठांय काम करपाक जाय. निर्णय आमी सगळ्यांनी घेतले म्हणून आमी सगळे एकठांय दिसता न्ही. तुमच्या बद्दल डिफरन्सीस तशें कांय ना आमी सगळे दिसता न्ही. गोविंद बाबू वॉट इज योर से तुमी बराबर फुडें तुमी आतां नायत उरतले अजूनही बोलूंक जाय आमी सगळे एकठांय बरोबर आहा आसा मरे फुडें म्हणटा फुडले हेका